आयच्यो मुखेल खबरो। भारत पाकिस्तानाच्या मदीं उपराशिल्ल्या तणावाच्या फाटभुंयेर नागरी संरक्षणा खातीर देशासयत गोंयांत मॉक ड्रिलाचो आदेश। एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिशदेंत पाकिस्तानाचेर जाली खर टिका। लष्कर ए तैयबाच्या पहलगाम हल्ल्यांतल्या भुमिकेविशीं सुरक्षा परिशदेंत पाकिस्तानाक विचारलो खर जाप। शिरगांवच्या जात्रेंत निमाण्या दिसा कसल्याच तरेची वायट घडणूक घडची न्हय म्हूण वाडयला पुलीस बंदोबस्त। दुकानां आनी मांड काडून उडोवपाची सुचोवणी। सांग्यार सुरू आशिल्ल्या पुलाच्या बांदकामाची मंत्री फळदेसाय हांच्या कडल्यान पळोवणी। नागरिकांच्या सोये प्रमाण बदल करपाची गवाय। आणि खेळांत खेलो इंडिया सर्तींत राजस्थानान कबड्डी खेळांत बिहाराचेर मेळयले जैत। जाल्यार खो खोंत महाराष्ट्र जैतिवंत। आणि आता खबरो विस्तारान। राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हांणी आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वांगडा बसका केली। ही बसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या राबित्या घरा जाली। देशाची सुरक्षा आणि फुडारांत घेवपाच्या पावलाविशीं ह्या बसकेंत भासाभास जाली। पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत पाकिस्ताना आड राजनितीक मळाचेर उखलपाच्या पावलाविशीं सेगीत बसको सुरू आसात। ह्या फाटभुंयेर अजित डोवाल आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची बसका म्हत्वाची थारता। पहलगाम आतंकी हल्ल्या उपरांत भारत आणि पाकिस्ताना मदीं उपराशिल्ल्या तणावाक लागून नागरी संरक्षणा खातीर देशभरांत मॉक ड्रिलाचो आदेश जारी केला। ह्या फाटभुंयेर घर मंत्रालयाच्या कार्यालयांत आयज म्हत्वाची बसका जाली। नागरी सुरक्षे खातीर देशभरात जावपी मॉक ड्रिलाच्या फाटभुंयेर केंद्रीय घर सचिव गोविंद मोहन हांणी ही बसका आपयल्ली। ह्या बसकेंत राज्याचे मुखेल सचिव वांटेकार जाले। घर मंत्रालयान कांय राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक प्रभावीपणान मॉक ड्रिल करपाचे आदेश दिल्यात। फाल्यां बुधवारा 7 मेक हे मॉक ड्रिल जातलें। देशभरातल्या 244 जिल्ह्यांनी ह्या मॉक ड्रिलाचो अभ्यास जातलो। शार ते गांवगिऱ्या वाठारा मेरेन मॉक ड्रिलाचें आयोजन केलां। ह्या मॉक ड्रिलांत संकश्टकालीन स्थिती उपरासल्यार कशा पद्दतीन नागरिकांनी प्रतिसाद दिवचो आनी सुरक्षा दळांक कशा पद्दतीन सहकार्य करचें हाचे निर्देश दिल्यात। मॉक ड्रिला खातीर स्थापीत केल्ल्या नियंत्रण कक्षांचेर आनी तांच्या कामकाजाचेर नदर आसतली। खंयच्याय असुरक्षीत जाग्याचेर नागरीक आडकलेले आसत जाल्यार तांकां सुरक्षीतपणान भायर काडपाचें प्रशिक्षण ह्या मॉक ड्रिला वेळार दितले। जर हवाई हल्लो जालो जाल्यार ताची शिटकावणी दिवपी सायरनाचें संचालन जातलें। नागरीक आनी विद्यार्थ्यांक संकश्टकालीन परिस्थिती हाताळपाचें प्रशिक्षण दितले। झुजाच्या वेळार जावपी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर स्वताचें रक्षण आनी हेर नागरीक सुरक्षेच्या वेवस्थेचेर प्रशिक्षण दितले। क्रॅश ब्लॅकआउटाचो अभ्यास लेगीत मॉक ड्रिलाच्या वेळार जातलो। झुजा वेळार दृश्यमानताय उणी करपा खातीर विजेची पुरवण बंद करपाचो अभ्यास मॉक ड्रिलाच्या वेळार जातलो। त्याच प्रमाण देशांतल्या म्हत्वाच्या सुवातांक कशा तरेन वाचप हाचो अभ्यास लेगीत ह्या मॉक ड्रिलांत जातलो। झुजा वेळार सुरक्षीतपणान कशें भायर सरप आनी सुरक्षीत जाग्यांचेर कशें वचप त्याच प्रमाण सुरक्षे विशींची म्हायती कशी मेळप हाचोय अभ्यास मॉक ड्रिलाच्या वेळार जातलो। ह्या मॉक ड्रिलांत जिल्हो प्रशासन, होमगार्ड, एनसीसी आनी एनएसएसचो सक्रीय वांटो आसतलो। त्याच प्रमाण नेहरू युवा केंद्र, शाळा, महाविद्यालयां आनी हेर संस्थांचो लेगीत वांटो मॉक ड्रिलांत आसतलो। 54 वर्सां पयलीं भारत पाकिस्तान झुजा वेळार 1971 वर्सा अशा तरेचे मॉक ड्रिल जाल्ले। गोंयांत लेगीत पणजे, मुरगांव, वास्को, दाबोळी आनी मुरगांव बंदराचेर मॉक ड्रिल जातले। ह्या सुवात्यावेल्या नागरिकांनी दिल्ल्या सुचोवणेचें पालन करचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलां। जम्मू काश्मीरच्या श्रीनगरात राज्य संकश्ट निवारण दळाच्या वांगड्यांनी मॉक ड्रिलाचें आयोजन केल्लें।
घर मंत्रालयान बरीच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात प्रभावीपणान नागरी संरक्षण कवायत करपाचे आदेश दिल्यात। ह्या फाटभुंयेर फाल्यां 7 मेक कवायतींचे आयोजन जातले। मे को है वो जो आने वाला दिन जो है कल, वो उसमें जो है वो मॉक ड्रिल जो है हर एक मल्टी हैजर्डस डिस्ट्रिक्ट में चली जाएगी, क्योंकि कहीं पे भी कोई इवेंचुअलिटी होगी वहां पे हम लोगों की टीम जो है लोगों को प्रिपेयर करेंगे, हम कैसे जो है वहां पे लोगों को इवैक्यूएट करना। खयच्याच संकष्टकालीन परिस्थितींतल्यान भायर सरपा खातीर आयोजित केल्ल्या नागरी संरक्षण कवायतींच्या आदेशाप्रमाण उत्तर प्रदेशात तयारी सुरू केल्या। केंद्र सरकाराकडल्यान आमकां आदेश मेळ्ळा जाची तयारी मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा। संवेदनशीलताय मतीत दवरून कवायती जातल्यो, जातूंत थळावे प्रशासन, उजो पालोवपी दळ आणि संकष्ट निवारण दळाचे वांगडी वांटेकार जातले, अशी माहिती उत्तर प्रदेशाचे पोलीस महासंचालक प्रशांत कुमार हांणी दिली। सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। राजस्थानात लेगीत नागरी संरक्षण कवायती खातीर तयारी सुरू जाल्या। मॉक ड्रिला वेळार एअर सायरनाचो वापर जातलो आणि ताच्या उपरांत नागरिकांक मार्गदर्शक तत्वांची माहिती दितले, अशी माहिती राजस्थानातले जिल्हाधिकारी गौरव अग्रवाल हांणी दिली। रेड से बचने के लिए मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इस मॉक ड्रिल के अंदर जो एयर सायरन्स होते हैं वो एयर सायरन्स बजाए जाएंगे तथा उसके बाद में जो जनरल पब्लिक है, आम जनता को ये बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा कि एयर सायरन बजने के ऊपर क्या अपने को करना है। बेसिकली जब एयर सायरन बजते हैं तो अपने को एक एयर रेड की आशंका होती है। एयर रेड के अंदर यदि कोई बॉम्ब फटता है कहीं पे तो किसी प्रकार की डेब्रीज और स्प्लिंटर्स जो होते हैं वो जाते हैं। तो अपने को क्या है कि यथासंभव जो कोई खुला स्थान हो जहाँ पे कम से कम कोई डेब्रीज आए करे, उसमें अपने को जाना होता है। पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारताची सैन्य तयारी पळोवन पाकिस्तानाक दर खिणाक भय दिसपाक लागला। हाकाच लागून पाकिस्तान संवसारातल्या हेर देशांकडेन मजती खातीर याचना करता। एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिशदेंत बंद दाराची बसका पाकिस्तानान ह्या मुद्द्याचेर आपयल्ली, पूण ह्या मुद्द्याचेर एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिशदेंत पाकिस्तानाचेर खर टिका जाली। पाकिस्तानाक पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर सुरक्षा परिशदेन खर प्रस्न विचारले आणि आतंकवादी संघटन लष्कर तय्यबाच्या भूमिकेचेर लेगीत पाकिस्तानाचेर खर टिका जाली। ग्लोबल एक्सेस टू टॅलेंट फ्रॉम इंडिया कार्यावळीत विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर वांटेकार जाल्ले। भारतीय प्रतिभेक आता संवसारीक मळार पयली परस चड संद मेळपाक लागल्या। संवसारात कुशळ मनीसबळाची मागणी आसा आणि भारतान ते मोठ्या प्रमाणाचेर उपलब्ध आसा। संवसारातल्या तरेकवार कामा खातीर भारत एक घटमूट वांटेकार आसतलो, अशी आस्त तांणी ह्या कार्यावळीत उलयतना उक्तायली। We are gathered here, all of us, to explore the opportunities for Indian talent in such a scenario. And I truly believe that these are significant enough to warrant greater attention and effort from all of us. There are currently roughly about 34 million Indians and PIOs living and working abroad. Half of them are our citizens. My short point is that there is a demand in the world, an availability in India, and the basic groundwork done to enable Indian talent to gain global access is there. Now, how well they do that and what will be the scale, I think that is up to us. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी आयज नवी दिल्लीत भारत टेलिकॉम 2025 संमेलनाचे उक्तावण केले। प्रधानमंत्र्यांच्या प्रेरणेन आणि संकल्पाक लागून भारत स्वताचो 4G स्टॅक तयार करपाक शकला।
चीन, कोरिया आणि स्वीडन उपरांत अशा तरेचे काम करपी भारत 5वो देश थारला. संवसारांतल्या सगळ्या देशांत निर्यात करप हो भारताचो उद्देश आसा अशें केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना सांगलें. Bharat Telecom 2025 conference, bringing together our telecom giants, our startups, our manufacturers, our innovators into one dynamic platform. Innovation has become India's hallmark today. When other countries had given up the capability of creating their own domestic 4G stack, the Prime Minister's resolve has resulted in India producing her own 4G stack, only the 5th country in the world to do so after China, Korea, Sweden and Finland. And that 4G stack today is being executed by BSNL across 100,000 sites, both the core and the RAN, and therefore India has a new robust technology platform which we intend to hopefully export to all corners of the world in the days to come. आणि खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश. नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश. एक जग सृष्टा एक जग पालक, एक जग सृष्टा एक जग पालक, और एक करे जग शेष. नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश. नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु. श्री ब्रह्मा विष्णु महेश प्रतिदिन शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. पळोवया मुखावयल्यो खबरो. बडगामात काल सुरक्षा दळाच्या जवानांनी आतंकवाद्यांक मजत करपी 2 दुबावितांक फारपेट्याच्या सामाना सयत धरल्यात. पुलीस दळाक मेळिल्ल्या खासा सुचोवणे उपरांत सुरक्षा दळाच्या जवानांनी बुची बोरा कावसा भागांत तपासणेच्या वेळार ह्या 2 दुबावितांक अटक केली. दोगांय कडल्यान फारपेटाचे सामान आनी बंदुको सुरक्षा दळाच्या जवानांनी हस्तगत केल्यो. पुलिसांनी ह्या संबंधान कारवाय करून चौकशी सुरू केल्या. मजगती पाकिस्तानाची नियंत्रण रेषे लागसार फारपेट सुरूच आसा. पाकिस्तान परत परत झूजबंदी हुपता. झूजबंदी हुपपाचो हो 12वो दीस. काल राती कुपवाडा, बारामुल्ला, पूंछ, राजौरी, मेंढर, सुंदरबनी आणि अखनूर वाठारांत झूजबंदी हुपली आणि फारपेट केली. भारतीय सैन्यान लेगीत ह्या फारपेटीचें खर उतर दिलां. दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी कॅनॉट प्लेसांत आशिल्ल्या हनुमान मंदिर वाठारांत सुरू आशिल्ल्या नितळसाण अभियानात वांटो घेतलो. दिल्लीत स्थानीक संस्था आणि सरकारच्या मजतीन नितळसाणेचें अभियान सुरू आसा. दिल्लीत नितळसाणेच्या अभियानाक नेट दिवपा खातीर आतां सगळ्यांक रस्त्यार देंवचेंच पडटलें अशें दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी ह्या वेळार लोकांक आवाहन केलें. दिल्ली में एक बड़ा स्वच्छता अभियान सभी एजेंसीज के द्वारा, सभी सिविक एजेंसीज के द्वारा, सरकार के द्वारा, हमारे सभी घटकों के द्वारा आज हम एनडीएमसी एरिया में यहाँ स्वच्छता अभियान के लिए आए हैं. ये सिंबॉलिक था, परंतु एक संदेश जरूर पूरी दिल्ली में हमने सभी अधिकारियों को दिया, सभी जनप्रतिनिधियों को दिया है कि दिल्ली में सफाई अभियान को दुरुस्त करने के लिए, स्वच्छता को ठीक से लागू करने के लिए सभी को अब सड़कों पे उतरना होगा. सभी अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारी आरडब्ल्यू इस स्वच्छता अभियान में जुड़ें और जुड़ करके एक बेहतर दिल्ली, सुंदर दिल्ली
को सामने लाने का प्रयास करें। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी आयज हुडकोच्या CSR प्रकल्पाखाला शिक्षणीक संस्थांक संसाधनां उपलब्ध करून दिवपाच्या कार्यावळींत 3 शिक्षणीक संस्थांक बस भेटयली। शिक्षण प्रसारक संघाची महालक्ष्मी इंग्लिश हायस्कूल, साखळेच्या गोपाळकृष्ण विद्या प्रसारक संस्थेच्या गोपाळकृष्ण हायस्कुलाक आनी बाळ्ळीच्या विवेकानंद उच्च माध्यमीक विद्यालयाक ह्यो बशी भेटयल्यो। हाका लागून विद्यार्थ्यांक शाळेन वेळार पावपाक मजत जातली अशें मंत्री नायक हांणी सांगलें। म्हाका खूब खुशी भोगता की सादारण आज शिक्षण क्षेत्रांत खूब बदल घडटात आनी बरी वेवस्था दिवची हे सरकाराचे, राज्य सरकार, केंद्र सरकारचे आमचे कर्तव्य आसा आनी त्यामुळे विद्यार्थ्यांक जी जी सुविधा आमी उपलब्ध करूं शकतात ती करून दिवप। आनी ह्या योजनेक हुडको जी आसा ते गोंयांक ताचो खुबसो मोठो मोलाचो वांटो तांणी वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट करून केल्या। आमचो प्रपोजल तांकां गेलो, कारण पयलीं आमकां MP लॅडासून स्कूल बसी दिवपाची हें आशिल्ली, परंतु मदल्या काळान ती बंद केल्ली आनी म्हणून तांचे कडेन आमी रिक्वेस्ट दवरलो। हांव तांचे सगळ्यांचे वतीन, गोंयचे वतीन तांचे आभार मानता की तांणी ह्यो 3 बसी लगेच 1-2-3 म्हयने भितर ह्यो दिवपाचो प्रयत्न केल्लो। शिरगांवच्या जात्रे वेळार जाल्ल्या खेटाखेटीच्या फाटभुंयेर आयच्या निमाण्या 5व्या दिसा मोठ्या प्रमाणाचेर पुलीस बंदोबस्त जात्रेच्या मळाचेर दवरला। सुरक्षेच्या फाटभुंयेर देवळाच्या वाठारांतली सगळीं दुकानां आनी मांड काडून उडयल्यात अशी माहिती मंदिर समितीचे दयानंद गांवकर हांणी दिल्या। काल पयर आमी 2-3 दीस लोकांक सगळ्या भाविकांक आव्हान करीत आसा। आमचे अध्यक्षान काल पयर आतां परत आमी तुमकां सगळ्यांक आव्हान केल्लें आसा आनी आयज जात्रेचो 5वो दीस। आयच्या दिसा देव आतां आयज मंदिरांत वयतले की जात्रा आमची सोंपली। आतां सकाळ पासून आतां पर्यंत सामके सुरवात थंड पडून चल्ला, लोकांची गर्दी बी ना, पण तरी आसतना परत एकदा तुमकां एक आव्हान करता की आतां सांज पर्यंत एक सादारण 7 ते 8 पर्यंत देव मंदिरांत वचपाची शक्यता आसा। तेन्ना परत एकदा लोकांक एक तुमकां एक आव्हान करता, नम्र विनंती करता की लोकांनी गर्दी करची न्हू आनी आमकां सहकार्य करचें। सांग्यार सुरू आशिल्ल्या पुलाच्या बांदकामाची पळोवणी आयज समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केली। ह्या वेळार भौशीक बांदकाम खात्याचे मुखेल इंजिनियर आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। नागरिकांच्या सोयी खातीर पुलाच्या बांदावळींत बदल करतले अशें मंत्री फळदेसाय हांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें। म्हाका जाय ते लोकांची सेफ्टी एंड व्हेन आय एम नॉट सॅटिस्फायड विथ द वर्क which has been proposed, then I have to make some alterations in that. ताचे बरोबर आमचो एक गरीब भाव, ताजे एक घर आसा, आतां फाल्यां हेच एक्टिविस्ट येतले की तें घर मोडलें, ताजे घरा वयल्यान ब्रिज गेलो, ताजी फॅमिली रस्त्यार आयली, ताजें घर आसा, ताजें रेस्टॉरंट आसा, ताजें बार आसा, हांगा हें सगळें डिमॉलिशिंगाक वता। हांव कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान वचना। लँड एक्विजिशन आमी प्रपोज केल्लें, CM आयिल्लो हांगा 3 म्हयन्याच्या पयलीं आमी प्रपोज केल्लें की ताका जागो दिता, ताजें घर काडटा आनी ताका ताजी वेवस्था जातली, ताका रस्त्यार उडोवचें ना। म्हजें कन्सर्न आसा की हे तारीमोळ लोकांचे तांकां डेंजरसली हांगा वयर काडपाक मेळपाक जायना म्हणून हे टेम्पररी स्टॉल केल्ले आसा। छत्तीसगड तेलंगणा शीम वाठारांत नक्षल विरोधी अभियाना वेळार CRPFचे सहाय्यक कमांडंट सागर बोराडे गंभीर जखमी जाल्यात। 4 मेक तांकां दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलांत एअरलिफ्ट केल्या उपरांत तांचेर उपचार सुरू जाल्यात। CRPFच्या 2000 कोब्रा बटालियनचे ते फुडारपण करताले, त्या वेळार एक जवान IEDच्या विस्फोटांत जखमी जाल्लो। ह्या वेळार CRPFचे सहाय्यक कमांडंट सागर बोराडे हाणें आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना जखमी जवानांक घडणूक थळावेल्यान उखलपाक मजत केल्ली। त्याच वेळार जाल्ल्या स्फोटांत ते जखमी जाल्ले। KGH हिल हो वाठार बऱ्याच नक्षल मुखेल्यांचो लिप्पाचो वाठार आनी हो जंगली वाठार आशिल्ल्यान घातपात जावपाची चड शक्यताय आसता। आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन
प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। वही किरदार जो आज भी करोड़ों दिलों में रहते हैं, वही बोली जो आज भी रिश्ते जोड़ती है, वही कहानी जो आज भी दिल को छू जाती है। डीडी क्लासिक्स में देखिए धारावाहिक बुनियाद, प्रतिदिन शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर। पळोवया मुखावयल्यो खबरो। सर्वोच्च न्यायालयान गोध्रा रेल्वे उजो दुर्घटनेचेर दाखल केल्ल्या याचिकेचेर आयज आनी फाल्यां निमाणी सुनावणी करतले। 2002 वर्सा गोध्रांत रेल्वे स्थानकाचेर रेल्वेच्या डब्याक उजो घालून कांय लोकांक लासून मारिल्ले। ह्या सुनावणे वेळार गुजरात उच्च न्यायालयाच्या 2017च्या आदेशा आड गुजरात सरकार आनी हेर गुन्यांवकारांनी दाखल केल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी जाता। 27 फेब्रुवारी 2002 ह्या दिसा साबरमती एक्सप्रेसच्या S6 डब्याक उजो लायिल्लो, जातून 59 प्रवाशांक मरण आयिल्लें। हाच्या उपरांत गुजरात राज्यांत दंगली जाल्ल्यो। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी ADBच्या प्रशासन आणि व्यापार सत्राक संबोधित केल्या उपरांत आणि संवसारांतल्या फामाद फुडाऱ्यांची भेट घेतल्या उपरांत इटलीत भारतीयांकडेन तांणी संवाद साधलो। संवसारभरात प्रवासी भारतीयांनी दिल्ल्या अर्थीक योगदानाची तांणी तोखणाय केली। संवसारांतल्या दरेक देशांत प्रवासी भारतीयाक त्या देशांतल्या अर्थवेवस्थेतलो एक रचनात्मक वांटेकार म्हणून पळयतात अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी भारतीयांक संबोधित करतना सांगलें। Indian diaspora anyway is held in great respect. Indian diaspora anyway is actually seen as a very constructive, good, positive contributor to the respective economies where they are. And as a result, you bring immense pride to India because of the contribution you are making as law-abiding citizens, as citizens who care and identify yourself with the economy where you are, and equally, culturally and otherwise remain connected with your motherland. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी आयज इस्रोच्या गगनयान अभियानाच्या उदरगती विशींची म्हायती दिवपा हेतान पत्रकार परिशदेक संबोधित केले। 2026 वर्सा भारत 2 म्हत्वाच्या येवजण्यांक पुराय करतलो, जातून गगनयान आनी डीप सी मिशन आस्पावता। देशांतल्या म्हत्वाच्या उपलब्धीन ह्या 2 अभियानाचो आस्पाव जातलो अशें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी सांगलें। गगनयान अभियाना खातीर इस्रो वांगडाच सगळ्या IIT संस्थांनी दिल्ल्या योगदानाची आमी तोखणाय करपाक जाय अशें तांणी मुखार सांगलें। 2026 we hope to launch the Gaganyaan, and the same year we hope to have an immersible deep sea mission. So one Indian into the space and one Indian deep sea, almost simultaneously happening. And there also we have solicited the support, the cooperation of the Navy experts. In fact, we have 1 or 2 officers stationed over there permanently in our institute in Chennai doing that. So this will be going to be quite a fascinating year, next year, 2026 for India, when we venture into the space and also discover. येवपी काळात अंतरिक्ष मळाचेर नव्यान येवपी स्टार्टअप आणि प्रकल्पांक लागून भारताची अर्थीक तांक वाडटली अशें We are currently about $8 billion, it's about 8.4. But the pace of our rise is सोलर पॅनलाच्या निर्मणेत आत्मनिर्भर जावपाच्या दिकेन भारत नेटान मुखार सरपाक लागला। भारत आतां मेरेन चीनी सोलर पॅनल आणि इलेक्ट्रिक वाहनां खातीर लागपी बॅटरेचो सगळ्यान व्हडलो खरेदी करपी देश आशिल्लो, पूण आतां ही उत्पादनां भारतातूच तयार करपा खातीर सरकार प्रोत्साहन दिवपाक लागला। चीनाचेर आशिल्ली निर्भरता उणी करप आनी संवसारीक मळाचेर आशिल्ल्या गरजेचो लाव घेवप होच ह्या फाटलो हेत आसा। देशभरातल्या नागरिकांच्या उर्जेची मागणी पुराय करप होच हेत नासून संवसारभरातल्या बाजारात आशिल्ली गरज वळखून घरगुती उत्पादन वाडोवपाक सरकारान बळगें दिलां।
सरकार देशात तयार झालेल्या सौर बॅटरी आणि इलेक्ट्रिक वाहनाचेर मोठ्या प्रमाणात अनुदान दितात. 2024 वर्सा भारतान 80 गिगावॅट सोलर मॉड्यूल्यांचे उत्पादन केले जाल्यार 2030 मेरेन 2.7 कोटी घरांचेर सोलर पॅनल लावपाची मोख आसा. दिल्लीत 23वी पॅरा आर्म रेसलिंग सर्त सोमारा सावन सुरू जाल्या. 10 मे मेरेन ही सर्त चलतली. ह्या सर्तींत 14 देशांचे खेळगडे वांटेकार जाल्यात. ह्या वेळार आर्म रेसलिंग फेडरेशनच्यो अध्यक्ष प्रीती झिंगानिया, अभिनेतो सुनील शेट्टी हांच्या सयत पॅरा ऑलिंपिक कमिटीचे देवेंद्र झांझडिया हाजीर आशिल्ले. हिंदुस्तान का गेम है पंजा लड़ाना. पंजाब में काफ़ी फेमस था. मैं नियर राजस्थान का हूँ, बॉर्डर पे हूँ पंजाब से. तो ये हमारे बुजुर्गों ने हमें बताते थे, हमने खुद ने खेला है और इस गेम को एक मॉडिफाई किया है. इसको एक प्लेटफॉर्म मिला, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये ग्रास रूट तक फिर से ये गेम जाएगा. खेलो इंडिया सर्तीत तिसऱ्या दिसा कबड्डीच्या खेळात दादल्यांच्या गटान राजस्थानच्या पंगडान जैत मेळयले. तांणी बिहार पंगडाचेर हार घाली. सुरवाती सावनूच राजस्थान पंगडान खेळाचेर आपलो ताबो घट केल्लो. ताका लागून बिहारच्या खेळाच्या पुराय वरांत खंयच वर सरपाक बिहाराक मेळ्ळें ना. जाल्यार खो खो खेळांत महाराष्ट्राचे वर्चस्व दिसून आयले. दादल्यांच्या गटांत महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश पंगडा मदीं खेळ जालो. महाराष्ट्रान खाडेगाद खेळ करत आंध्र प्रदेशाचेर जैत जोडलें. आणि आयज IPLात मुंबईच्या वानखेडे मैदानाचेर गुजरात टायटन्स आड मुंबई इंडियन्स पंगडाचो खेळ जातलो. मुंबई इंडियन्साचो पंगड वळेरेंत तिसऱ्या पावंड्यार आसा, जाल्यार गुजरात टायटन्स पंगड 14 गुण घेवन चवथ्या पावंड्यार आसा. दोनूय पंगड निमण्या 4 पंगडांच्या सुवातेंत आपली सुवात निश्चित करपा खातीर आयज झुजतात. आयच्या ह्या खेळांत जो पंगड जैतिवंत थारतलो ताच्या खातीर निमण्या 4 पंगडांच्या वळेरेंत सुवात मेळप सोपें जातलें. काल जाल्ल्या खेळांत सनरायझर्स हैदराबाद आणि दिल्ली कॅपिटल्स पंगडाक 1-1 गुण फावो जालो. पावसाक लागून हो खेळ पुराय जावंक शकलो ना. आणि आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 27.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. भारत पाकिस्तानाच्या मदीं उप्राशिल्ल्या तणावाच्या फाटभुंयेर नागरी संरक्षणा खातीर देशा सयत गोंयांत मॉक ड्रिलाचो आदेश. एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिशदेंत पाकिस्तानाचेर जाली खर टिका. लष्कर ए तय्यबाच्या पहलगाम हल्ल्यांतल्या भुमिकेविशीं सुरक्षा परिशदेंत पाकिस्तानाक विचारलो जाप. शिरगांवच्या जात्रेंत निमण्या दिसा कसल्याच तरेची वायट घडणूक घडची न्हय म्हूण वाडयला पुलीस बंदोबस्त. दुकानां आनी मांड काडून उडोवपाची सुचोवणी. सांग्यार सुरू आशिल्ल्या पुलाच्या बांदकामाची मंत्री फळदेसाय हांच्या कडल्यान पळोवणी. नागरिकांच्या सोये प्रमाण बदल करपाची गवाय. आणि खेलो इंडिया सर्तीत राजस्थानान कबड्डी खेळांत बिहाराचेर मेळयले जैत, जाल्यार खो खोत महाराष्ट्र जैतिवंत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.